हो जो दुसरो एक जो आर्ग्युमेंट येता परत परत की ऑलरेडी सीबीएसई आणि आयसीएसई ह्या फॉर्मेटाचेर चलतात म्हण अग्नी सर ते कशे चलतात फॉर पेरेंट्स अंडरस्टँडिंग. न्ही दोन गजाली आसात प्रमोद. पयली गजाल म्हणल्यार सीबीएसईचो सिलेबस वेगळो आसा, गोवा बोर्डाचो सिलेबस वेगळो आसा. आणि आतां विथ इंट्रोडक्शन ऑफ एनईपी ज्यो नवीन करिक्युलर एरियाज आयल्यात, पयलीं नाशिल्ल्यो. पयलीं देर वॉज नो फोकस ऑन वोकेशनल एज्युकेशन. आयसीटी आशिल्लो सब्जेक्ट, पण आयसीटी आतां एज अ करिक्युलर एरिया म्हणून सेपरेट इंडिपेंडंट सब्जेक्ट म्हणून आयला. वोकेशनल एज्युकेशन आयला आनी सगळें स्कील बेस्ड. आतां स्कील बेस्डाक जर आमी प्रॅक्टिकल जर काम दिवचें ना भुरग्यांक जर जायत, फक्त थियरी शिकयतले जाल्यार वॉट इज द यूज. आणि जर पण सर हो प्रश्न आयसीएसई आणि सीबीएसई घेवचो ना, कारण हाऊ आर दे टॅकलिंग इट. तांचे कडेन एक्स्ट्रा टायम आसात न्ही, तांचे कडेन फुल डे स्कूल सिस्टम आसा. आमचे कडेन फुल डे स्कूल सिस्टम ना न्ही. एक सादी गजाल सांगता, 2013 जुनाक जेन्ना सर्क्युलर आयले 5.5 वरां इंस्ट्रक्शनल अवर्स जावपाक जाय म्हणून, केदो व्हडलो बोवाळ जालो तेन्ना. वी हॅव ओन्ली 5 hours ऑफ इंस्ट्रक्शनल अवर्स दॅट टायम बिफोर 2013. 2013 5.5 वरांचे सर्क्युलर आयले तेन्ना पेरंट्सांनी अपोज केलो, टिचर्सांनी अपोज केलो, सगळ्यांनी. आणि मागीर टिचरांक कळ्ळें, सगळ्यांक कळ्ळें, सगळ्या स्टेक होल्डरांक कळ्ळें की येस दॅट वॉज द रिक्वायरमेंट. आज जेन्ना येता तेन्ना अगेन अनफॉर्च्युनेट जे पेरंट्सांनी सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो एडिशनल टायमा खातीर, की आमच्या भुरग्यांक चड वेळ स्कुलांक व्हरूं दी आनी तांकां चड गिन्यान मेळूं दी म्हणून, चड वायट जावं दी म्हणून, टू फेस आयची गरज ते व्हडलो कॉम्पिटिटीव हे तयार जाला. विलास सर, you want to react? म्हाका 2-3 विशय. एक म्हणजे सरान सांगलें तशें पेरंट्सांनी विरोध करता म्हणटा तो खूब कमी वरस आसा. म्हाजे पिटीन सगळ्यांनी हात वयर केलो. म्हणजे म्हाजो हॉल भर लोक आशिल्ले आनी हात वयर करून मी हें केलो. अशें खूब म्हणजे म्हाजेच न्ही, हांव फाटले 4-5 दीस वेगवेगळ्या स्कुलांच्या हेडमास्टरांक उलयता आनी सगळ्यांच्या पिटीनी म्हाका सांगलें की सर तुमी फक्त सांगा कितें करपा जाय आमी तें इतलें. कारण कशें आसा, सगळ्या पेरंटांक रस्त्यार हाडपाचो आनी शिक्षणा खातीर पेरंटांनी रस्त्यार येवचें अशी आमची अपेक्षाच ना. आनी पेरंटांचे विशय आयकपाची आमची मनस्थिती आसा. 2-3 विशय सांगता फक्त सर, इन शॉर्ट सांगता कित्याक तसो वेळ आसा. सेसिलान म्हटलें खूब बरें सांगलें तेणी की भुरग्यांक एक्स्ट्रा करिक्युलर. आतां हें सगळें इट इज अ पार्ट ऑफ एनईपी. म्हणजे एनईपीचें बरेंपण कितें आसा जाल्यार एनईपी हॅज मेड आर्ट एज्युकेशन अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. आनी 6थाक तर भुरगे 4 आर्ट शिकता, विज्युअल आर्ट शिकता, परफॉर्मिंग आर्ट शिकता, थिएटर आर्ट शिकता, डान्स शिकता, अशें आसा. तेंच्यो जें जालें एक मिनीट तुमी सिसेलान आनी एक म्हणटा की टिचर्स एक मागलो आनी तो दिनो. कशें आसा, वी आर एट द इनिशियल स्टेज. इनिशियल स्टेजीर म्हाज्या स्कुलान जर 20 भुरगे आसा, 30 भुरगे आसा आनी हांवें जर म्हाज्या 20 भुरग्यांनी 20 कोर्सीस मागले, खंयचे गोवोरमेंट कशें दिवंक शकता. देर इज अ फायनान्शियल न्ही. म्हणजे सादो विचार करपा न्ही. त्या खातीर गोवोरमेंटान कितें केलें, गोवोरमेंटान एक गजाल ह्या वर्सा केली. सांगता तुमकां मदत सांगलें जसो सेक्रेटरीच्या हें पुरो एक्टीव सेक्रेटरी आसा ना, तेणी आमकां ते स्टेरींग कमिटीचे मिटिंगेक सर्व शिक्षा अभियानाचे जे आशिल्ले तांकां सांगलें की तुमी एडवर्टायज दितना अशी दिया की हे इतले कोर्सीस हे आसा आमकां करपाचे आसा आनी येता तांकां सगळे जे तुमकां क्वॉलिफाय जाता तांकां सगळ्यांक हें करा, एब्जॉर्ब करा. आनी जशे टीचर अवेलेबल आसा तशें हे वर्सा हें दिया. कित्याक आतां टायम आमकां करपा जाय इम्प्लिमेंट. आनी 5 वर्सां रावोंक शकना इम्प्लिमेंट. पयलीं गोंयांत मागीर इतलो मोठो रिसोर्स फूल तयार करूं आनी ताजे नंतर 5 वर्सांनी करूं अशें जायना तें. अशें केल्यार तुमी म्हणटा जावचें ना म्हणून. ओके, म्हणटकीर त्या खातीर सगळ्यांक मागता तें मेळना. ओके, पूण सगळ्यांक मेळ्ळे आर्ट टिचर, सगळ्यांक आर्ट एज्युकेशन मेळ्ळें, सगळ्यांक वोकेशनल टिचर मेळ्ळे. आनी हे कशें मेळ्ळें जाल्यार जे गोंयांत अवेलेबल आसा तांकां तो पूल घेवन सद्याक आमी रिसोर्स तयार केला.